स्वर्गदूतांच्या इतिहासावेले वाचप. सर्वेस्पराच्या दूतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हणलें, उठ आनी दोगी वाटेन जेरुसलेमाक थावन गाजाक वेता त्या एकसूर रस्त्यावेल्यान वच. म्हणटच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें, एक इथिओपिकार जात्रेक जेरुसलेमाक गेल्लो तो एक हिजडो आनी कांडाका इथिओपियेचे राणयेच्या आख्या भांडाराचो अधिकार आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेताना इसायास प्रवाद्याचे पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडये लागीं सोर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपिकार इसायास प्रवाद्याचे पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मू? ताणें पोट्टीपाड केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत? म्हणटच गाडयेंत चोडून आपणाशी बोस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें, मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोडटी करूंक ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशाची प्रितुमे वेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची कास्त लायली. तेन्ना त्या हिजड्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना पुस्तकांतलीं 3 उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी हिजड्यान म्हणलें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडखळ आसा? फिलिपान म्हणलें, सगल्या काळजान तूं सत मानताय जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवं येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सत मानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय, फिलीप आनी हिजडो, उदकांत देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सरतच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगलो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोटाक पावलो आनी सगल्या शारांनी भोंवून सेजाऱ्याक वचपर्यंत शुभ वर्तमान परगटीत रावलो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. पृथ्वी वेल्या समेस्त मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रांनो, देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालूंक आडलूंक दिल्ले नान. जबाब, पृथ्वी वेल्यान समेस्त मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यांनो, सगलीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब, पृथ्वी वेल्यान समेस्त मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना.
आपलो माय मोग म्हजो वेलो पयस काडूंक ना, ताचें नांव व्हड जावं. जबाब: पृथ्वी वेल्यान समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गार: सर्वेस्पराक जोय जोय. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो. सर्वेस्पराक जोय. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून उरपोजीक म्हणलें, म्हाका धाडल्या त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाकूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतोल्या मनशाक हांव निमाणे दिसा पुरोवन जिवोवन करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलोलीं मनशां जातलीं. अशें प्रवाद्याच्या बरोवपांनी मेळटा. जी कोण बापाचें आयकोतात आनी शिंकतात तीं सगळीं म्हजेशी येयात. कोणें बापाक देखला म्हणूय, पूण जो देवातावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सत सांगतां, जो कोण भावात ठेवता ताका सासनीक जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरोण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खातात तो सासनाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आनी म्हजीशी येतोल्यांक हांव निमण्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो. जेजू आमच्या तुजे सुरशीं धांवन धांवन आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता. तुजे वेंगीत आमी लिपता. येत्री आमी भुरगीं सुपुरलीं गायनाचे जेलो. खरेंच दोन दिसा दर वेळा जेजूशी आमी येवंक जाय. खोशी आनी केदना जेजूशी आमी येता. जितले पावट आमी पवित्र मिसाचे बेटींत एक पवित्र सभा कशी वांटो घेता, तेर्साच्या मागण्यांत एक कुटुंब कशी, समुदायांत एक समुदाय कसो आनी खासगी मागण्या वेळार दर एक एकली कशी आमी जेजूंत रिगता. ही सगळी भोगती भावार्थांत जाता. तितली एकचारांतल्यान आनी सेवेंतल्यान जावंक अदीक फायद्याची. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू खोरीपणीन खेरीतपणीन आमकां भासायता. म्हजेशी येतोल्यांक हांव निमण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा बाराबर सोयतिवंत करतलो. दर एका क्रिस्ती भाव भयण ह्या संवसारांत जियेतना संवसार सोडच्या आदीं हेंच आवडेता, सुर्गीचें सूख जोडून घेवंक. कितलेय कोश्टांत सांपडल्यार पासून हेच नदरेन आनी बरवोश्यान आमी संवसारी पोयन करूंक जाय. आयच्या दिसाच्या स्तोत्रांतलो होळी आमकां सांगता देवाशी येवंक आनी आयकूंक, तशेंच ताची वाखाणी आमचे जिबेर आसूंक आनी देव आमच्या मागण्यांची बेपरवा करचो ना. मागणें एक भावार्थाचें हात्यार. जितलो तुजो भावार्थ देवाचेर घट तितलो विस्वास सेवेंतल्यान जिवंक ओखूण जाता. मागण्यांतल्यान सेवेची मनशां जावंक वावरूंक आमचेशी राव जेजू.